आमी हांगा सदां कितलीं वर्सां जालीं आमी हांगा स्कुलान गार्डन कर म्हणटा पूण आजून हांगा कांयच जायना पळय। भुरगीं रस्त्यार खंय मातयेन नाचता खेळटा, तर आमी कितें करपाचें हांगा? आमकां दिसता कितें हांगासर आमकां एक वॉकिंग ट्रॅक कसो जावचो, मातशें कितें तरी भुरग्यांक खेळपाक जावचें म्हणून हांगा सगळीं धुल्लान मातयेन भुरगीं सगळीं पिड्ड्यार जाल्यां, खंय भायर सरपाक तांकां आनी कांयच ना हांगा। आमच्या वेळग्यार म्हणटा ती कांयच ना हांगासर। आमकां फक्त मतां घालपाचें आनी सगळें दारान येता पूण करतना कांयच करना म्हण हांगासर। एकदम लक्ष दिवचें न्ही, आमकां एक हांगासर बरें गार्डन कशें करून दिवचें भुरग्यां खातीर तरी। ते आमकां हांगासर जालीं, म्हाकाच लग्न जाता 35 वर्सां जालीं, हांगा वेळग्यां आसा तशें आसा पळय, कांयच जावना वेळग्यान सुदारणा म्हणटा ती। खंयचोय मंत्री हांगा कांयच करना। ह्या मतदारसंघांनी जायतो विकास जाला, मात वेळग्या कांयच जायना। सभापती आनी थळावो आमदार प्रमोद सावंतान खंय लक्ष घालपाक जाय की आमकां हांगा कितें तरी विकास जावचो अशें दिसता की एक गार्डन ना हांगा वेळग्या भुरग्यां खातीर। सांजचे कितें खेळटले भुरगे भुरग्यां एक गार्डन आसल्यार कितें खेळोंक शकता भुरगीं, किंवा आमकां एक बालभवनच्या हांगा एक बरो जागो आसा हांगा, एक बरें सुसज्ज अशें एक गार्डन जावचें अशें आमकां दिसता। की बाकीचे कडेन बाकी मतदारसंघांत कळंगुटे पळया तुमी, आनी खंय एक बऱ्या पैकी गार्डन जाल्लें आसा, ते भुरगे बऱ्या पैकी खेळटा भुरगे। की ताबडतोब हेजो आमच्या माननीय सभापतीन हेजो लक्ष घालून ताबडतोब आमकां एक भुरग्यां खातीर म्हणजे एक गार्डन एक उपलब्ध करून दिवचें, आनी हांगा एक सांजचे एक बरें वातावरण तयार जातलें हांगा भुरग्यांक एक खेळपाक, किंवा जाणटी एक वॉकिंग ट्रॅक जातलो, जाणटी एक चलतलीं। प्रुडंटा खातीर उदय परब।